जाता की सकाळी ट्रॅफिक होत असताना हांव सदां सफर करता वयता म्हाका प्रॉब्लम जाता कित्याक गाड्यो आहा तो रिक्षा आहा आनी लोकूय ते लेबर आहा पळय ते लेबर लागून दिसताचे आहा प्रॉब्लेम जातात पूण बाय सारके जर एका लोकांक जाल्यार तुमी बाबा हाडटलो बाय सारको तुमी तुमचे कडेन म्हाका कहा करपाक तुमी सांगा म्हाका त्या प्रमाणे आमी तिका सपोर्ट करना की ते गाडे लागचे म्हणून आमी तिका सपोर्ट करिना सरपंच झाला आता म्हणजे आधीच गाडे असले की हांव डायरेक्ट वचून गाडे काढून हांव शकना आतां गाडे काढून आणि आदले कोण पंच झाले जे कोण पंच आदले एक्स आले पण तिंचे थोडे गाडे आसा म्हणजे आमी जे आमी घेतले त्या प्रमाणे आयकून जाणां की थोडे जे आधी आसले तिंचे आसा म्हणून तूं तिकाय सांगला आमी आमचे लोक जे प्रेझेंट कोणाचे आसा लोक सांगले तुमचे थोडे सांगा म्हणून समजेल तुमकां करपाचे आमी हो प्रयत्न करतो कारण 100% थोडे दिसांनी लोक रोहिता लोकांनी फुल टाइम व्हिडिओ लोक ऍप्लिकेशन घातलेले जे विशय घेतलो जे ऍप्लिकेशन पळयला ते घातले म्हणून की तेजे कितें करचे ना आनी आमकां प्रॉब्लेम जाता सदांच प्रॉब्लेम जाता सकाळी वयता पण खूब म्हाका लोक स्वता म्हाका जाता लोकांक हांवें पळयला आमचे खूप जणांचे गाड्या आसात जागा ते कितें जाता खबर आसा एक प्रकारची हें जाता आता योगेश म्हणटा तेणी कशें केलें सांग योगेशाक खबर आसा तो गाडो काय आता योगेश चलयना तेणी तो गाडो बांदलो आनी तो कितें केलो सांग पळय तो एक एका दिलो विकलो असो जर तशें हांगासरले पंच मेंबर जे आसले पळय काय ही दलाली जाला तरी दलाली सगळी तेणी केलें पंचान केलें त्या टायमार बाकीच्या नाही मेळ्ळो मागे म्हणटा तशें आसलें तुमी तुमच्या एका हें सांबाळपाक खातीर खास हें जाता व्हड मेंबर आसा ते इन्वॉल्व आसा कळ्ळें तुमचे सगळ्यांचे म्हणना कोण आसले ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा सो आतां हेजेर जर तुमी जर अशें जर डिसिजन जर घेतला आसत आनी मागीर सांगता त्या प्रमाणे जो प्रोसेस जो आसा गाडी काडपाचो सिस्टमॅटिक माझे वॉर्ड मेंबर जे प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर आहा सपोर्ट करता हांव की ते नाका सर्व ऍक्टिव्हिटी चल्ला तुका खबर आसा ते ऍक्टिव्हिटी योग्य काडल्या सरपंच लीगल कोणाचेर काम करतले ना 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 गोविंद मास्तर एक आसा सगळ्यांक पळय तेन्ना मरे पळय सरपंच तूं तेन्ना सरपंच सांगतालो तेन्ना आदी तेन्ना तेंका सांगलें सगळ्यांक नोटीस काड म्हणून आनी म्हाज्या हितून नोटीस काडलेली आहा तेंका हें कोण करता आदी नोटीस काडले पळय अजय रोहित खंय तो नोटीस काडल्या मरे तेंका पळय ते नोटीस काड पळय नोटीस काडून इन्स्पेक्शन जालेलें आहा आनी तेज्या उपरांत मागीर प्रोसेस थांबलेलो आहा तो प्रोसेस तुमी फुडें व्हरोंक जाय पळय तुका सांगता आतां त्या एका कितली वर्सां जाली ना 2 वर्सां जाली पळय तें सांगता तुका हांव तें म्हणटा हांव कित्याक लागून म्हणटा जाणा तूं हो प्रोसेस तुमचो कंप्लीट जाता न्हू तुमकां आनीक 1 वर्स तरी लागतलें हो प्रपोजल हिंगा कित्याक काय म्हणटा हांव आतां सद्याक हांव तें म्हणटा हो तुमचो पळय तितलें बी सोंपेपणी जावचें ना तें हांव उगडास जाला हे सोंपेपणी जावचें ना कित्याक थिंगा 2 गाडे लिगल आहा 2 गाडे लिगल आहा थिंगा तें सांगता तुमकां एक गाड्याक मोरनी ग्रांट दोन लिगल आहा एक गाड्याक तो परमनंट आहा पळय ताका कोणें दिला मेरशे पंचायती आनी हांव केन्ना सांगपाक मागता तुमी कितें करता कोणेच कांय करूंक ना आतां तुमी तरी करा पूण तेका प्रोसेस हांव सांगता तुका एका प्रोसेसाक खूब टायम लागतलो तुमी परमनंट घेवन जातले म्हणटा हांव सांगता तुका मी तुका सांगता रोहिताक दिसता अजयाक दिसता की आमी म्हणजे सगळं प्रॉपर जनरल दिलं तर सारकें आसलें की आमी पयलीं लोक त्याचो ज्युरिडिक्शन पडना शिमलाचो ते कितें जालां जाणा तूं पळय रिजनल बँक जेन्ना येयलोलो तेन्ना सावन तिका बॉब मागता हांव आनी केस पासून जाले केसी कोणाक खबर पावना ते केसीचे कितें जालां तें कोण फॉलो अप करना केसीचेर बाउंड्री डिस्प्यूट कोण फॉलो अप करना तुमी पळयना जाल्यार हांव 2 फावटी केसीक गेला आमचो आजोबा उलय नासलो पासून थिंगा पळय कितें आहा जाणा तूं हांवें पासून लेटरां मारली दिलेली तांकां की मोरमी ग्रांट आहा पळय मोरमी ग्रांट प्लॅनार रिजनल प्लॅनार तांकां पडटा कोणाक मेरशे आनी तेणी कॉपरेच्या फाटल्यान ते कोणें गेला हें हावस नंबर कोणें दिला
बाकडे डॉक्युमेंट आहा मेरशे पंचायतीन लागू आणि गार्बेज कलेक्ट कोण करता तुम्ही करता तुका किती येता काही येना मोहन नायबे समजाला मोहन नायबे आणि त्याचा एक आमका ऍप्लिकेशन की आमचा नंबर कॅन्सल करतो दोन नंबर येतो मागीर आमी जे डिस्कशन झाले की तो कंटिन्यू कित्याक लागून तो गार्बेज आहा तो आमकां दितलो टॅक्स भरपाक जाय आतां आमचो रिव्यू पूर्ण जातलो कित्याक तो सोय नंबर दिसता आनी हांगा दोन नंबर एका गरज नंबर आनी त्या नंबर घेतलो म्हणून कितें आमी सांगले आमचे हेका की तो नंबर आहा तो रिवोक करचे ना तो आमकां गार्बेज आतां गेलो तो गार्बेज आमकांच कलेक्शन करचे पडटले कलेक्शन पंचायत आमची करता हय तो तुका सांगता रेव्हेन्यू तेंका वयता हांव उलोव म्हाजें मातशें हांव मॅटर हांव परसू करताय मातशें उलय म्हाजें नांव येतलें म्हणून आनी तो करेक्ट करता हांवें लेटर करून आले थोडीशी लोकांक विलेजरांनी लेटर केल्लें तें तितून म्हाजें नांव आसलें सो हांवें करूंक लेटर आनी सेकंड लेटर केला तें रोहितान केलें आमी कितें सांगलें तें की गाडी आहा इलिगल आमकां तेन्ना नोटीस गाडी इलिगल एक रामा काणकोण तेका लायसना एफडीएचे सगळे तेका लायसना ते कशें काडपाचें तुमी पळय आमी मॅन्युअल सांगला की तो मेरशे पंचायतीन दिला तेका ग्रांट तो दीन दयालाच्या गाडो आसा तो दोन गाडी सारके आहा तेजे बाकीच्या गाड्यांक सरपंचान अंडर सेक्शन 73 तेका नोटीस काडलेली आणि 73 कितें म्हणटा हांव नको तुमी कलेक्टराक कित्याक वयता ते पंचायत राज डायरेक्टूच म्हणटा की नो शॉप एस्टॅब्लिशमेंट शूड बी ओपन इन द पंचायत विदाउट लायसन्स ऑफ द पंचायत हांव तेका तेच सांगता सो तेच सांगता सेक्शन 73 डायरेक्ट सस्पेंड तुका पावर हा बॉडी मिटींग हे काडूंक शकता आतां सांगता तुमी पंचायत कशी काडटा तुमी कलेक्टराक वचपाची गरज ना सो तुमी जिता कित्याक आमी तेका स्पेशल कोण बसता कोण नुस्तेकार आनी तेंकां आमी अपडेट करूंक ना ते डेली सकाळी बसता तांचे वयता ते फिक्स नासले आतां कितें कितें केला सकयल ते चिरे बिरे घालून ते फिक्स केला परमनंट तो कियर्स नव्हतो मुवमेंट करना एक ती आहा आमची दुसरी ती हाडटा तशी ती व्हरता बरोबर बाकी सगळें फिक्स आनी कंटिन्युअसली जावत आसा आनी आतां पळय परत ते कोणी तरी स्लॅब घातला आनी तसो घातला सो आमी मेसेज केली दिता की पंच मेंबर येतात निसा वॉर्ड नंबर 1 ना तो तुज्या फेवरान ना असो पदार्थ दिसता न्हू आमकां इतलो एक म्हयनो जालो तो म्हाजो कंट्रोल ना सो तुका डायरेक्ट पावर कलेक्टर वचपाक हांव न्हू तुका लेटर कलेक्टर म्हाका खबर ना सेक्शन 73 डायरेक्ट म्हणटा तुका काडपाक मेळटा गाडे आनी तूं कितें करूं फक्त डेमोन्स्ट्रेशन स्पॉट पेन मारपाक जाय नोटीस तरी काडपाक जाय नोटीस कशें जातलें अजय जातलें कितें ना मरे आतां जातलें अशें तुमकां तुमी जेन्ना आतां कलेक्टराक केलें काय न्हू कलेक्टर तुमकां विचारतलो तुमकां जर तर तुमी आपल्या कडेन जर येताय तो पर्यंत तुमी कितें करताले काय वित्तीय गाडये घेवन नाका म्हाजी खरी तुमी कशें हे कशें केलें बरोबर गेली विचारचें ना विचारचें ती पळया तुमी कशें कितें आतां पळय 73 काडपाक जाय तुका नोटीस डायरेक्ट कळ्ळें कितें म्हणटा ऑलरेडी काडलेल्या नोटीस ऑलरेडी काडलेल्या तेंका नोटीस काढलेली मागे नोटीस ऑलरेडी एक्सरसाइज करपाक एक्झिक्यूट करपाक नोटीस काढलेली हा काढलं चित्ता गाडी काढपाक खूप पोलिसांनी चितलेला आता मी बॉडी टाइम लागता न्हू तशें कारण डॉक्टर कशी टाइम लागता डायरेक्ट गाडी काडपाक हा ते टाइम लागतो आम्ही आता किती उलयतात त्यांनी टाइम लागतो तुम्ही किती घाललो आम्ही नको पोलिसांनी चालू आमची गाडी काढावं अशा तरेन आमच्या वाड्यात तशें न्हू आपण गाडी नाकात म्हाका कळटा आमी कितें आमकां सगळें कळटा आमच्या कित्याक पंचायतीक जर अधिकार आसा तो कितें म्हणटा पंचायतीक हा कलेक्टराकडे कित्याक वयता हांवें सांगलें कलेक्टराकडे जर गेले जर जाय आयकून घे कलेक्टराकडे जर गेले जर जाय ते केन्ना पासून इलिगलिटी थंय करी पर्यंत तुम्ही पंचायत कितें करता तुम्ही दिली तेका लायसना पंचायत आमचे रस्ते न्हू अरे बाबा शाळे माझ्या पंचायत आसा गेलो काय नो आम्ही चार महिन्यात तेणी
कितल्या जाणांचे पळय ऍक्शन घेतला त्यांचे ऍक्शन कोण आहे आमचे पंचायतीचे ऍक्शन नाही ना तेणी तपास केला तर पळय मरे एक बरो लीगल ऍडवायझर आसा न्हू कोण आसा एडवोकेट बी आसा बी कन्सर्न करा आमी अशें आसा सेक्रेटरी आहा बरोबर मरे जय ना सेक्रेटरी आहा लीगल ऍडवायझर कित्याक जाय सेक्रेटरी आहा सेक्शन 73 सेक्शन 2 ऍडवायझर हां सेक्रेटरीला काय तो घालना पळय तो एक पॉइंट मारता माझे फोटो जे आहे डिलीट मारला माझे सगळे आमकां सेंड कर तू व्हॉट्सअपार मागीर 5 आहेत ते Point number 7, awareness in point number 1. All the awareness created. मैंने व्हाट यू आर टॉकिंग तू कन्नड आहे मला ठीक आहे ना तू तू नॉट होता ना आई तू क्या कोण सांगा मला तू कोण सांगा मला तू कन्नड किती झाला बीडीसी ना कोणी बीडीसी नाटे काम करते क्या आम्ही किती आपल्याला बरोबर अजून ती दादा असा ती तुमच्या याच्या खातीरची गप्प म्हणवे ती कोण सांगतो कळलं की म्हणतात त्याच्या खातीर ते एक्वायरी केलेली असं तुमचा सुरुवात तो प्लान त्या दिवशी खरं म्हणला खरी टोटल त्याच्या खातीर एक्वायरी केली तिला आमची जागा केला त्या ती असा गाडी लावपाला लागले गाडी लाईट उठल ते आम्ही तुमचं सत्य गेला हा तर सांगा
ती सुद्धा कशी आसा थंय रस्तो दवरून गेल्ली ती दुरी घातली थंय दोन्ही सायडीक आमची प्रॉपर्टी आणि इंदिरा नगर जे आसा मदीं ती रस्तो अशी राहतात ती अशी कामं म्हणले हे बीडीसी मिटिंगान डिस्कस करून जाय तुम्ही आम्ही हांगा फायनल अप्रुवल करपाक येता ग्रामसभा जीपीडीपी केन्ना अप्रुवल करपाक जाय सेक्रेटरी जीपीडीपी कितला डेट केन्ना मॉडिफाय सरपंच दूर मातशें काम बाबत नजर पळय कित्याक ते पावसान शिवर पडून येता आनी सगळे हातीन गेले आपके पूर हेका वयता रस्त्यार वयता आपको पूर प्रोसेस ना तेका हांवें दोन्ही पाटी सांगलें चंद्रकांताकूय सांगलेलें आनी मॅडम गांवचा कित्याक तिका 100% खबर मागीर पत्र हेजेर वयता सो ते मॉडिफाय करता तेन्ना तेका बाउंड्री वॉल घालूंक जाय 1 मीटर तरी हायट कितें तेका 1 मीटर उजो पासून लागता पळय तेन्ना उजो लागलो उजो लायला पळय न्हू तेका भायल्यान उजो लायता आख्खा एका भितर उजो लागतलो एक फावट बाउंड्री वॉल घालीत न्हू कांय वीस केला तरी अप्रूव करता मात्र डिलीट वचतो हे डिलीट वचतो आता डिलीट मारपाचें पळय Point number 8 ना modifying MRF plant and development empathy to favors one number 1 ते favors के पट होते MRF हमारे पास है बाउंड्री वॉल अप टू 1 मीटर हाइट हो प्लॅनिंग आहे तुमचं आता वीसचं 15 तारखेपर्यंत आवतीच नाही point number 9 fixing of favors near Mahadev temple at side of cemetery सिमेट्री मध्ये क्रिमेटोरियम सिमेट्री लाइन सिमेट्री हिंदू क्रिमेटोरियम ने क्रिमेटोरियम ने आणि ते नियम महादेव टेम्पल म्हणून घालनाका हे साइड ऑफ सिमेट्री घालले पुरो हो क्रिमेटोरियम एक फंड कोणतं यूज करतले ना जो 15 महिना ऑर्डर टू झडपी घेता नव्हते आम्ही किती वेस्ट म्हणून जडपिंग घेतला और झडपी फंड घेता म्हणते टेंडर केला म्हणते 15 लाख फाटल्या बायलो बायलो दिसतले नोटिफिकेशन ते पैसे आला तो ना तेने कुठं केला ना वितरण करता मला आमचं वेस्ट करणार फंड ना तिने ते हे ओपन केलं हां favors मध्ये करता महादेव टेम्पलाकडे ते एकडे आमच्या मुंबईकडे महादेव टेम्पलाकडे ना निसा राहायला बरं पडतं आमची मुसंडी आम्ही चांगला जाऊ जरा काय लागणार ते ना रे ती ओपन ती याची गव्हर्नमेंट झालो बायलो जागा रे विचारा पडेलच ना providing a lane तर मुसंडी विचार आम्ही वापस घातलेलं बरोबर what number 2 होतं कोण providing a name of famous from Dadakia house to Deviki Shiroikar house ward number 2 इंदिरा village content member decided की आम काय अरे ते गॅप दिता मीटर दिया ते याचे हाऊस आणि त्याचे हाऊस दिना का तशें तुमी मेन काम करिना ना म्हाका सांग हे बीडीसी जावन जालें डिस्कस सगळ्यांना बीडीसी कोण आहा म्हाका सांगता ती तेजी फोटो पर्यंत 4 जाण आसले आमकां बीडीसी दाखयना तुमी आमी डिस्पोजिशन दितले म्हणल्यार तर पण हांव बीडीसी मेंबर हांव तो तुझे हाडला हांव तुका कोणी सर्क्युलर रॉंग दिला मीटर याचे हाऊस त्याचे हाऊस मीटर दिया मेन ब्रेथ ते दोन दिया सरपंच आम्हाला 10 मिनिटं येतात 2 बीडीसी मीटिंग झाला हांव चोड म्हाका काय ना म्हाका वचपाक जाय 10 मिनिटांनी सांगता सरपंच तुका एक नंबर वायज सांगता कितें ते तुमचो प्लॅन सामको रॉंग आहा आमी सांगता बीडीसी म्हाका 5 मिनिटां दिया सपोज पेज नंबर 1 तुका मार्क केला नुसतं कितें म्हणटा ना बीडीसी मेंबर आसता न्हू तुमी 25 जाण गेल्ले बाकीचे कमिटी आहा बीएमसी आसा गार्बेज आसा मागीर आमची वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी आसा हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी आहा तुका हायलायट केला कितें बरयला की बाकीचे कमिटीचे मेंबर्स आहा पळय तांकां इज पार्ट ऑफ बीडीसी तुवें आमकां नोटीस धाडूंक ना कित्याक खबर ना म्हाका नाल्यार हे जर पयली बीडीसी मिटींग आमी आपयले जाल्यार येन्ना आमचो प्लॅन सक्सेसफूल जातलो आसलो सो कन्व्हनर
गायडलाईन ऑफिशियल गायडलाईन हा ज्यांना आम्ही सांगलेलं पळय कितें जाल्यार तुमचे सर्कुलर सर्कुलर तेजेर कितें म्हणटा बीडीसीची फर्स्ट मिटींग घेवच्या पयलीं सगळे बीडीसी मेंबरांनी वचोन वाड्यान सर्वे करपाक जाय सिच्युएशन एनालिसीस म्हणटा म्हणजे जाणट्यांक विचारता तुमकां कित्याक जाय बायलांक विचारता तुमकां कितें जाय भुरग्यांक विचारता कितें जाय हे तुका वर्किंग डेजूच करपाची गरज ना रातचे तूं वचून करून जाता ताका म्हणटा सिच्युएशन एनालिसीस हे सर्कुलर बरयला ते सेकंड पेजीर तुका बरयल्लें आहा सेकंड पेजीर आहा पळयना तुमी पळय सेकंड पेजीर आहा मागीर सिच्युएशन मागीर गॅप एनालिसीस म्हणजे खंयच्या वाड्यार बायो चड आहा उदक चड आहा मागीर हेंच्या कमी आहा हिंगा ड्रेनेज चड आहा हांगासर हांगासर मोसंडी आहा थंयसर मोसंडी ना तशें पळोवन तुवें तें प्लॅन करप सेकंड स्टेप आहा गॅप एनालिसीस तेवूय तुमी अजून करूंक ना आनी तुमी आमकां प्लॅन अप्रुवलाक घातला तिसरो पॉयंट पेजून घातला मागीर पार्ट जेन्ना कामां सोंपली न्हू तो सेक्रेटरीन मेळोन मागीर टेक्निकल क्लियरन्स तुमी ते घेवन तुमी ते पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ते पार्ट 4 आमकां ह्या प्लॅनाक खंय दिसना केन्ना करतले तुमी ते आमकां कांयच खबर ना पार्ट 1 म्हणल्यार कितें जी 2 लाखाची कामां आसा पळय ती पार्ट 1 येतली अप टू 2 लॅक्स पार्ट 2 म्हणल्यार कितें अबाउट 2 लॅक्स जी कामां आसा पळय ती पार्ट 2 येता पार्ट 3 म्हणल्यार कितें जे लायन डिपार्टमेंट करतले फॉर एक्झाम्पल भायर तुमकां डिसिल्टिंग करूंक जाय आमचें कितें पॉयंट डिसिल्टिंग डब्ल्यूआयटी करपाचें नितळ भायर स्कीम आहा डब्ल्यूआयटी करतले पळय तुमची मिटींग जाल्या हांव मिटींगेन कितें जालें डब्ल्यूआयटीची मागीर पार्ट 3 जाता मागीर तुका कम्युनिटी कितें तुमी पंचायत बांदता आनी तुमकां हॉल बांदता हेजी स्कीम आहा कोणाची रे आरडीएची स्कीम आहा ग्रामीण स्कीम आहा तुमचे कम्युनिटी आसा ऑलरेडी तुमकां 3 प्रपोजल येयल्ले आसा जेन्ना हांव कोर्डिनेटर मिटींग करून की आरडीए कितें बांदूंक सोदता म्हणून टॉयलेटी बांदपाक जाय कम्युनिटी हेल्थ बांदपाक जाय सेंटर बांदपाक जाय ते आरडीए बांदता पंचायतीन बांदपाची गरज ना जी पार्ट 3 आसली लायन डिपार्टमेंट ते तुका तिसरे पेजीर दिला आनी पार्ट 4 कितें ट्रेनिंग सेमिनार हे पयशे लागना पळय ते पार्ट 4 येता हे प्लान हे पयलीं करपाक जाय हे तुमी आमकां 15 हांगा टायम वेस्ट करता पळय 150 कामां दिला पळय हे करच्या पयलीं कन्वेनर हांवें तुका कळटा म्हणून तुका कन्वेनर केल्लो तें तुवें करूंक ना आनी तुका हांव एक रिस्पॉन्सिबल बीडीसी मेंबरांची आनी कन्वेनर पयलीं आमकां आपोवंक जाय बीडीसी हांव बीडीसी मेंबर आहा म्हाका आपोवंक जाय हांवें ऑलरेडी लेटर केला हांव म्हाका रिप्लाय कित्याक करना मी तूं म्हाका आवडना म्हाका रागार हांव खबर ना एक लेटर करता मेल करता मेलार ओके आय वील कॉल यू आय वील रिप्लाय मेलार करून ताका मोबायलार म्हाका रिप्लाय येना हांव सो म्हाज्या कामाक कितें येवंक जाय तुमी ड्रेनेजीस घेतला संदेश तुका खबर आमी ड्रेनेजीस लास्ट टायम सांगलें की ड्रेनेजी हे वर्सा तरी नाका ड्रेनेजी येत न्हू बायलां आमची पळय 5 जाणां 4 जाणां तुमी 5 मेंबर आहा तुमी मेळोन एक क्लस्टर करा क्लस्टर मशरूम घाला 20 लाखांचे शेल्टर घाला आतां घाला तुमकां सांगलें करता गव्हर्नमेंट घाला क्लस्टर मशरूम घालया थंयसर 50 लाखांची मशीन हाडया पापडाची हेची सगळी हाडया मसाल्याची करूया क्लस्टर व्हडलो आमी म्हणटा आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण ते फुडें व्हरया मरे म्हाजी नॉलेज आनी तुजो पावर फुडें व्हरया कित्याक जायना जाता मरे प्रोफेशनल मनशाक तुमी मेडिसीन आपलय ना कितें नाका जालें आसना हांव टायमपास करना तुमच्याकून चड पंचायतीन हांव येता म्हजें अटेंडन्स करा पयलीं आतां तुमी पयलीं येयना जाल्यार काम सुरू जावं गांवचें बरें करून तुमी आपल्या नाका मेडिसीन येता म्हाका कितें आपोवंक मेडिसीन हांव तो क्वेश्चन करता नाल्यार हेन्ना जावचेंच ना हांव कितले पंचायती एक प्लॅन दाखयता आनी पळयता दुसरे पंचायती म्हाका आपयता सगळे पंचायती तिका आपयता दुसरे पंचायत आमच्या आदर्श पंचायती आपयता म्हाका आमचे पंचायत म्हाका मेंबरच आपयना म्हणून नाका जाल्लें आनी एक कन्वर्जन करपाक जाय तुजे कडेन जायना कन्वर्जन खूब काम रेडी आसा तूं सोड आमी अपन करता फुडें जानेवारी घालतले कामां करता फुडें सांगता पळय क्लीनिंग ऑफ ड्रेन टँक्स वेल्स स्ट्रीम्स टॅकलिंग ऑफ गार्बेज मॅनेजमेंट कंट्रोल ऑफ वॉशिंग बाथिंग प्लेसेस डेव्हलपमेंट ऑफ विलेज इन पर्टिक्युलर एग्रीकल्चर लँड कितें आहा तुमच्या एग्रीकल्चर काय ना पेज फुडली पेज आहा पळय रिपेअर एंड मेंटेनन्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर वेल टँक कॉन्स्टिट्यूट कितें आहा कोणाच्या वाड्याची तुमी कितें केला प्लॅन काय ना कोणाचें प्रमोशन ऑफ पब्लीक गव्हर्नन्स पोवर्टी एंड गरिबी कमी करपाची कितें आहा तुमकां काय प्लॅन म्हाका ऑर्गनायज टू पब्लीक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ आमचे पळय सांग हेल्थ आमचे पळय आतां हेल्थ आमचे पळय सांग प्लॅन हेल्थाचें तुमी कितें केला सांग कितें कितें आहा प्लॅनान कितें कितें आहा तुमच्या हें कितें कितें केला सांग म्हाका डिटेल मागीर सांग प्रमोशन ऑफ वुमन बायलां खातीर कितें एक प्रोग्राम जालो कितें आहा बायलां खातीर वुमन एंड चायल्ड तुमी शॉक तुमी भोगी कित्याक आसा गे वायट तुमी उलोवंक जाय वुमन एंड चायल्ड तुमचे आहा म्हाका पळय तुमी अनचायल्ड म्हणून जाता तुमी डायरेक्ट एसटीएस काय ना तुमचे पब्लीक टॉयलेट काय ना गार्बेज सिस्टम राम एक्सपेरिमेंटल काय ना ऑर्गनायझेशन जे काय ना इन्कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काय ना 10 मिनिटं किती राव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काय ना पेंटिंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग काय ना हो भाऊ सुद्धा बरं म्हणतो दुर्गा पेंट करूया करीच ना तुम्ही ऑपरेशन मेंटेन काय ना मेंटेन ऑफ पब्लिक कॉलेज पब्लिक कोणतेच डिपार्टमेंट सगळे प्लॅन येवपाक जाय आनी तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हाडूंक जाय हांगा कोण डब्ल्यूटी काम कशें जालें तशें एवरी डिपार्टमेंट सांगपाक जाय आमकां एक कुठे सांगल्यार पुरो मागीर
आदले एक दिवस ट्रेनिंग बांधण्यात आल्या कितें तरी नवे बरे हो तोच प्लॅन फुडें वता जो पोर तेंच्यांनी केल्लो आदले कहा ना रे दोन तिथून ना ते 90% आसा ते आदले ते गाडी नाका ते कितें नवे तरी करया न्हू तेच तुका सांगता पयलीं आमकां विडीसीन लास्ट डेट 15 तारीख सांगला तुमी तो टायम आसा आमकां पयलू आमी विडीसी 1 तारीख घेतली जानेवारीच्या आनी मागीर 2 तारीख आमी परत प्लॅन केल्लो आनी मागीर तो फाटल्यान तुका दिला दुसरी तेजेर प्लॅन आहा कसो प्लॅन आसता पळय तो तुका दाखयल्यार खबर ना ताका म्हणटा प्लॅन मातसो वयर करून दाखय सगळें हो म्हणटा प्लॅन हय हो प्लॅन दीस इज कॉल्ड प्लॅन हो प्लॅन हा पळय तुमी पळय आमी पळय हो प्लॅन हे हाडला ही प्लॅन न्हू हो प्लॅन एक प्लॅन पळय खंयची काम कितें करूंक जाय फंड खंय वयतलो हा बायलां खातीर कितें करूंक जाय हो प्लॅन फंड तुमचे पंचायती कडेन पयशे आसतलो न्हू तुमची घरां इंद्रनान खूब आसा तेका हांव गार्बेज ताका म्हणटा प्लॅन मनरेगान कितले तुमचे लेबर खूब आहा 15 फायनान्स ओन फंड तेका म्हणटा प्लॅन हे पळय असर्टिंग असिस्टिंग रोड मागीर म्हणटा इतलो केन्ना जातलो रोड तो एप्रिलान जातलो जुलयान जातलो पयशे खंयचे 15 फायनान्स ओन फायनान्स ते हे सगळें तुमी म्हाज्या सगळ्या मनशाक आपयना म्हाका दूर लागलो दिसा तांकां सांगला हांवें हो जो प्लॅन आसा न्हू असो आमी केल्लो म्हणून पयर सांगला हांवें आयल्यांचे आहा पळय ते कशे कितें ना डिस्कस करूया मरे फुडले बिडीत आपया मरे आमकां गजाल उरलें तर बरें ना एवरी टाइम ड्रेनेजीस करपाचें आमी कितें करतलो भाई तो एग्जांपल दिला ट्रायबलांचो कळ्ळें तुका न्हू कुठली गजाल सांगले हांव कितें म्हणटा जी आतां बीडीसी आमी फुडल्या विकान परतून घेवया मिटींग काडया परतून जाल्यार काड ते तुमकां सगळ्या पक्षाचे कितले मेंबर आसा बीडीसी मिटींग काडया तुका हांव हय काडया हा नेक्स्ट विकान काडया पयली प्लॅन बिडीसीन करपाक जाय प्रोसेस कितें मागीर तो प्लॅन पंचायत बॉडी मिटिंगेन वचपाक जाय मागीर लास्ट वचनाका ग्रामसभे लास्ट ग्रामसभा न्हू हांव कितें म्हणटा ना बीडीसी मेंबर ऑलरेडी केल्लेले आसा जालो बीडीसी म्हणटा पळय ती सगळे कमिटी आहा पळय दे आर इन्क्लुडेड ऑटोमॅटिकली हो सगळे पंच आनी सगळे इवन महिला मंडळ पासून आसता न्हू दे आर पार्ट हय सगळे नाही जावची ना ते नाही ना आम्ही त्याचं समजलंय जो प्लॅन होता आता त्यांनी दाखवला होता त्या फॉर्मॅटान आसा म्हणून गेली पण केला मरे आम्ही हांव काय सांगता न्ही आम्ही करूंक ना तो प्लॅन ते भाशेन ह्या फॉर्मेटान आसा न्ही तुमी तेका पळय ते पार्ट त्या इशून बसोवपाक जाय कंपायल करपाक जाय ते एक्सपेंड कंपायल करपाक जाय 2 लाख 5 लाख ते भाशेन एक्सपेंड ते आम्ही केलो मग तो तुका काढला मग कन्व्हरन म्हणून सरकारला बीडीसी कसं दिला गाईडलाईन नाही आणि त्याकडे काय गाईडलाईन सगळे बरयलेले आहा कशें करप प्लॅन तो हे कांयच करूंक ना सरकाराची तुका सेक्रेटरी सांगला ना कोण आनी म्हणटा पळय नाल्यार कशें करया ते म्हणटा फुडल्या बाई नेक्स्ट वीक घेवया डिस्कशन करया 15 तारीख तुका लास्ट ना तेच म्हणटा पळय हांवें तुमकां पयलीं सांगलें आतां ते आतां म्हणटा पळय नक्की सगळ्यांक बीडीसी मेंबरांक बीडीसी मेंबरांक आता जशें म्हटलां तेणी कळ्ळें जशें ते हितून आसा गायडलायन्स आसा सायडीक वचपाक जाय कळ्ळें सायडीक वचून आमी ते करपाक जाय वॉर्ड केलें 4 दिस लागले डिस्ट्रीब्यूट करपाक टीम जाय टीमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक संडेच्या 2 जण भुरगे धाडले जे जावन ताली सिंपल मरे आमी रेडी आहा आमी काम सुरू जावला मरे फिजिकल तरी हे वचून न्ही ते सगळे कळटलें हेतून रोल कॉन्व्हेनर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सांजे 2 वरां दवर रे सांजे 2 वरां दवर रे 8 ते 7 ते 8 उजवाडा नाही 5 तास सोंबी रातचेच गोंया रे हांव आम्ही आमचं चालू झाला आमची डब्ल्यूटीसी मीटिंग झाला तुका आम्ही ऑफिशियली मिनिट धाडटले आम्ही कशें केला तो आमच्या वाड्यार आमचा वाडा एकूच आम्ही गावान चालू केलं किल्लावाडा आणि दत्तेश्वर पर्यंत चालू करूंक ना आम्ही घराकडून भोंवपाक लागले तेंका स्किमी कितें आहा ते आम्ही फोकस करता आम्ही ट्रायबलाचेर तो एक टॉपिक आमी सांगता आम्ही कशें केला आमच्यो बायो कितल्या 3 हांगा बायो आहा तो आमचो स्टॉक वॉटर ड्रेन कितल्या स्टॉक वॉटर ड्रेन कितलेच आहा तुमी कांयच घालूंक ना हांगसर तशें कितले आमची मसंडी गोंया आमचे डॉक्टर ना ते ग्राउंड ना ते पळोवंक ना आमच्या गांवांत कितें ना ते आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमएलए कापोवंक ना बीडीसी कित्याक सांगता तुमकां कालूच एक स्कीम लावंक जाला एमएलए ते लाड स्कीम म्हणजे प्रत्येक एमएलए एवरी इयर डेव्हलपमेंटा खातीर 2.5 कोटी मेळपाचे आहा
अडेच कोटी आणि तिथून कितेंय डेव्हलपमेंट करूंक जाय PWD इन प्रिन्सिपल अप्रुवल घेवपाक जाय आता म्हणजे अडेच कोटी म्हणल्यार एका वर्साक जसं झडपीक मेळटा म्हणजे ताका 3 लागता न्हू 80 लाख 80 लाख ह्यूज अमाउंट न्हू पण रस्ते करूंक शकता कितें करूंक शकता ब्युटिफिकेशन हे ते कितें जाता तर ताका हाडपाक जाय तो तुमच्या प्लॅनान येवपाक जाय असो ना की तुमचोच फंड येवपाक जाय अडेच आता मेळटा पळय मेळपाक पंचायतीक ना 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 ताका अमेंडमेंट मेळटा आपल्या पंचायतीन हांवें तुका सांगला हा पंचायतीक तर तुम्ही ताका इन तुम्ही आपोवंक जाय MLA ताका गेल्या ग्रामसभेक कित्याक येवना खबर ना ते आमचे दुसरे वातावरण आसा ताका धांवडोवपाचे ते दुसरे करतात मात तुम्ही BDCन आपोवंक जाय की अडेच कोटी ह्यूज मारे हांव तो सांताक्रूज करतलो आयज तो पंचायत घर बांदता थंय ग्राउंड काडला थंय आनी तुमी आमी कितें हांगा कंटेंट करपाक कांयच ना मरे जाल्यार सिंथेथीक ग्राउंड मला 4 कोटी आता 100 कोटी गेलो जाल्यार आनी आयज पंचायत घर बांदता याचे ग्राउंड बांदलो म्हणून आमकां हेवपाक दिवंक जायना ना लॉक घातलो न्हू ना रे सांताक्रूज केला आमकां चिंतना करूंक जाय न्हू आता फंड मेळटा ताका डायरेक्ट इन प्रिन्सिपल कोणाचो अप्रुवल नाका PWD घालपाचो टेंडर करपाचो जालें ताका आपया आनी झडपीक आपया फूल इन प्रिन्सिपल व्हडलो कंपोजीट 50 पेजीचो प्लॅन करपाक जाय तुमकडे मॅपूच ना विलेज मॅपूच ना तुमकां हे पळय हो घातला इतली थोडी तुमची पंचायत घर ती पयलीं वयता PDN तुमकां खबरूच ना हे पळय तांबडी भरयल्ली आयपय ही तांबडी भरला बेश्टी ना ही विलेज बाउंड्री जागा ती तांबडी ही जागा आहा ती PDN पडटा अरे बाबा प्लॅन आता चेंज केला तू तांबडी ते काय बरयला प्लॅन वाच मरे अरे बाबा तशें न्हू रे म्हणना PDAची बाउंड्री पळय डाग आहा ती आनी तुजी तांबडी पंचायत खंय लागला ती पळय पडो कितें हांव सांगता तुका प्लॅनान कितें लागला ते पळय आमी कांयच खबर ना आमकां तशें करपाक जाय आनी लायन डिपार्टमेंट येवपाक म्हाका तुकारामान सांगलेलें दिसता न्हू कदंबा रे अरे ती डिक्लेअर जाऊन ना तो प्लॅन तुला लायला मरे हांगा डिक्लेअर जाऊन प्लॅन लायला प्लॅनाचे कितें सांग बरें मरे जाल्यार जस्टिफाय करना तो ऑब्जेक्ट केला आता राण्यान आता काल हेजो काडलो मरे काल बातमी हो केन्ना तुमकां खबरूच ना पयर आमी सांगलेले कंप्लीट प्लॅन आमकां म्हाका संजय आमकां आमचे एसेटूच खबर ना पब्लीक एसेट कितले आसा खंय आमची मसळडी आहा खंय हे कितें कितले ओपन स्पेसीस आहा कांय खबर ना ते कशें जातलें बसून करूंक जाय ते 4 दीस लागतले ताका म्हणटा कंपोजीट प्लॅन तेजी गॅप कितले पळोवपाक जाय हेच जाय काय आतां कितले फंडा मॅडम आमकां 15 फायनान्स 80 लाख येता न्हू एवढी हे 80 लाख आनी वन फंड्स कितला वन फंड्स 2 कोटी आता सरपंच आर्यस घेवाय 50 लाख उरला ते कित्याक रावता ते आमी ना ना ते 60 सेलिब्रेट तुम्ही करा कित्याक ते आर्यस हाऊस टॅक्स पळय ते घेवया आमी 50 लाख तेंका डिमांड नोटीस धाडया न्ही म्युनिसिपालिटी करता कशें घराघरान वचून 50 लाख वगळा ते कित्याक कितले कामां जातली एवरी इयर 60 लाख जाले पळय वाडत आहा ते ना ते वाड पाहिजे हे केल्यार बरें पडटा तुम्ही करा डिमांड मेंबरी नोटीस मातशें तितून ते सेक्रेटरी यांना पहिले सर्टिफिकेट बाय सगळे येणार सर्टिफिकेट ना तेच ना पुढे थोडे जण नाही ऐकला की सर्टिफिकेट घेऊन त्यांना दिला म्हणून ना 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 60 लाख उरले कशे काय म्हणता न्हू रे 60 लाख उरले खंय तर ते आर्यर ते आर्यर कोरा मरे थोडं सापडले काम होत पण ते वाड वाईज केलं जाल्यार बरो असो दिसता कित्याक एक वाडा कितले कितले एरियास या तुम्ही पंचायत मीटिंग डिसाइड हांवें डिस्कस केला सुद्दां मग करा मरे काय दिसना तुमच्या वर्षी आता 50 लाख आणि एक गजाल वो आता न्हू 23 24 आयकून घ्या बाबा न्हू आयका रे इम्पॉर्टंट वो आमी फुडलो प्लॅन करता खबर आहा न्हू एप्रिल आनी ते ह्या वर्साची कामां खंय पावला कितें पावला आनी फंड कितलो उरला एक वर्साचो मार्चान काबार करपाक जाय आमकां जी आमकां पण तो करू जाय तो बरोबर आहा पयशे बरोबर ना ते वयता न्हू वचना न्हू ते पयशे वचना 5 वर्सां लेट जाता आता वयची ना न्हू पयशे मात तुमी कामां कितें करपाचें आहा मार्च पयलीं ती पयलींची आनी आहा कितें ना पोरू मार्चान मागीर गडबड केला नाका ते शिमला ड्रेनेज वाडयले पळय
तुम्ही RDA कारण WRD कापया ना RDAची स्कीमी बरी आहा तुम्ही जर पंचायत बांधता आणि ते तुमकां स्पॉन्सर करता तुमची 100% स्कीम आहे सेंट्रल आणि स्टेट तुका काय लागणार न्हू तू हांगासर काय न्हू आम्ही तुका दिता आम्ही तुका स्कीम म्हाका जितली नॉलेज आसा दिता मात हे हय मागीर जाणारून घ्या स्पेशल आता तुमची हे केन्ना करता लांब सर्वे केन्ना करता तें पयलीं डिसायड कर आता 2 ते 3 दिवसांनी मी आज मॅडम आज स्टार्ट करूया मॅडम ना ती नका रे ती नका रे आफ्टर 26 हांव VDC मीटिंग काडटा कित्याक फुडल्या विकान हांव अवेलेबल ना म्हाका ट्रेनिंग बी आहा सो हांव VDC काडूं शकता तेच्या पयलीं तुमी 26 पयलीं तुमकां खंय इन्स्पेक्शन करपाचें आनी खंय कितें करपाचें आहा तें करून रेडी दवरा 26 ते सेग्रिगेट 26 उपरांत सेग्रिगेट करया समजी मागीर आता आमकां सांगतालो कोण कशें कोण केन्ना वयतलो कितें कितें आमी तुमी VDC आनी हेजे काय कन्वे करा हांवें न्हू पंचायतीन केला तो हय तो सेक्रेटरी कडेन आहे तो स्टँडर्ड फॉर्मॅट तो ऑल ओव्हर गोवा एकूच फॉर्मॅट ते मागीर रे अपलोड करता तेन्ना रे पण कितें सरपंच तुका सांगता जाणा मरे आमी 2-3 लाख पंचायत कितें केलें आमी प्लॅन बरो केल्लो पयलीं मागीर ते लीज स्वराच्यार अपलोड करचें पडटा तो हय तो अपलोड लीज अपलोड तेन्ना मरे भोवतीच कामां जातालीं सो मागीर आमकां काय करूंक मेळनासलें समजलो न्हू आतां आमी सांगलेलें तुमकां दिवया म्हणून कितें दिवया मशिनां घालया मात तो चेंज करता ऑर्डर प्रायोरिटी आनी भलतीच कामां अपलोड करता त्या बिझनेसाचेर प्लॅन करा कित्याक सगळ्यात तुका हे जावचें ना आनी कोटेशनाची कामां घेवन नाका प्लीज कोटेशनाची जावचें ना 10% कोटेशनाचेर कितें करूंक मेळटा ते आमकां कळना टेक्निकल कोटेशन तोरा कोणाक कितें आहा तुमच्या रीड करून काय सरपंच सांगता तें सारकें रीड हांव तें पळयतालो हे एक्चुली लिस्ट कितें जालें आमी गेले हांवूय आसलो VDC हे सेम लिस्ट म्हाका दिसता सेक्रेटरीन प्रेजेंट केल्लें पूण हें कितें आहा दिसार जस्ट इनपूट थोडी एड केला आसतली पूण हे पळय अजय म्हणटा ना एड केलें म्हणून काय हरकत ना पूण हेका आमी ते दिसा कितें म्हणलें दिसार ऑल इनपूट आनी येवपाकूच जाय आनी आमी तो कितें ते दिसा कितें हांव VDC प्लेस केल्लो एप्रूव करूंक जाय म्हणून आमी ताका ऑब्जेक्शन घेतलें आनी ताका कारणूय दिलां ते प्रॉपर फॉर्मेटान नासलें आतां अजयान सांगला त्या प्रमाणे इट हॅज टू कम इन प्रॉपर सेक्टर तेंच्या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तेंच्या कामाक कितलो फंड अलॉट जातलो वॉट इज द प्रायोरिटी लायन डिपार्टमेंट खंयची कळ्ळें न्हू टायम बाउंड ताका कितलो हे सगळें आमी डिस्कस केल्लें आनी मागीर आमी परत एक मिटींग मदीं घेता म्हटलेली आनी तें घेता वर्सा आमी हेंवूय सांगलें ते लायन डिपार्टमेंट कोण आहा लायक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मागीर WRD तांकांय आपय म्हणून आनी अशें आमी ठरलेलें मागीर नंतर कांयच जावंक ना तेजें आतां म्हाका दिसता सेम पॉयंट आमी आयज तोच डिस्कस करता वीथ नो इम्प्रुवमेंट विथ वेस्ट ऑफ टायम हेजेर कांयच फुडें कितें हें जावंक ना इम्प्रुवमेंट खंय पंचायतीन येयल्लो डिस्कशन केल्लें आहा सेक्रेटरी आमचे वॉर्ड नंबर दिसा ते WRDC आमचे जे डिपार्टमेंट आहा ताका सांगला हांवें की तूं तुज्या लेवलार तशें आमच्या लेवलाचेर आमी ते डिपार्टमेंटाचो मनीस आहा आमकां ते स्किमी सांगपाक WRDC जावन ST ट्रायबल आनी तुमचे म्हणजे आनी सांगला आपूण की नेक्स्ट वीक लागून तुमकां सांगता म्हाका हांवें सांगलें हो वीक 3 जावन आमी ते बरें सांगलेलें ताका अनिला कडेन उलयला हे बाबतींत तूं म्हणटा पळय तुमकां जाल्यार तूं विचारून नका ना तेचो आमकांय आपय मरे तो येता दिसता तेच म्हणटा ताका सांगला हांवें तेज्या थ्रू परत सेक्रेटरीने सांगला म्हणजे PWD जावं नाल्यार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जावं WRDC ऑफिसर आहा तांकां तुज्या लेटरा थ्रू नाल्यार आमच्या पंचायती लेटरा थ्रू आमी करून तांकां मग टायम सांगला त्या प्रमाणे म्हाका तुमकां सांगपाक जाय केन्ना येतलो म्हणून ताका सांगलेलें आहा ते बरोबर आहा मागीर ते एग्रीकल्चराचें कितें जालें एग्रीकल्चर WRD तें म्हटलेलें न्हू एग्रीकल्चराचें सांगला ऑफिसर आपयता म्हणून
डेट मागता. कोण लेटर त्या दिसा करता म्हणले सेक्रेटरी त्या दिसा लेटर पंचायतीन करूंक जाय न्हू ना तो करतलो त्याचा प्रोसेस बेगीन जाता. ते नो, नो, secretary ना, ना, तेका आता ते तुका स्पेशली आता ते स्माईल टुर्नामेंट न्हू ते आदी तेचा लागून आमकां पळय आतां असले आमी सेक्रेटरी बोर्ड मेंबर आसले आमकां सॅटर्डे दिसा आमकां मिटींग आसले जे खंयच्या डिपार्टमेंटाचे आमचो फलदेसाय आनी आमचो सुभाष शिरोडकर सरपंच म्हाका दिसता तुमी ते ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत यू हॅव टू मेक अ लेटर आनी ती कॉपी MLA धाडा न्हू त्या सायडीच्यान आमी ते ना, ना. सीट म्हाका तो आमचो तो बसता आमच्याच खातीर आमच्याच लोकां खातीर चिंबलाच्याच लोकां खातीर तो बसता. इवन तुमकां सांगला तुमचे कोणाचे कितें पेंडींग आहा एप्लिकेशन खंयच्या भायल्या डिपार्टमेंटांनी केलां ते पेंडींग आहा तेची कॉपी हाडून दिया तो फुडें प्रोसेस कितें करता. सांगता तो येवन बसला तो आता आमी ताका पळयता आतां सॅटर्डे येता तेजें कामूच तें सॅटर्डे येवपाचें पूण ताका तेंच सांगलें तूं येता हांगा पळय तुजें लोकांक अवेरनेस जावपाक जाय की आमचो मनीस हांगा येवन बसता जे स्किमी आहा जे ताका लोकांक आतां लोक येयना ताका मेळपाक पूण तेजें काम की लोकां मदीं हे स्किमी पावोवपाचें जे मनीस हाडपाचें तेजें काम पूण सद्या लागीं लोक तिका अप्रोच जायना ताका ताका सांगलें कितें आमी हे डिस्कशन करया आनी आमी तुका सांगता की जे कितें बारीक स्किमी आहा कितें घेवपाक जाल्यार की आमी लोकांक सांगपाक जाय आनी वॉर्ड मेंबरांनी सांगपाक जाय की ताका मेळपाक हांगा कितें तो येता पूण एकान बसताना वयता तो तूं पळय सांगता न्हू अशें तें मिक्स जाता तो स्वयंपूर्ण मित्र पळय येता न्हू कोणाक कितें ट्रबल आसा कोणाक स्किमीची बेनिफीट घेवपाक जाय ते त्या खातीर आसा तो आनी मॅडम सांगता कोणाक कितें ऑलरेडी पुट अप केल्लें आसा आनी तें फुडें वचना कितें ऑब्स्टेकल आहा तें क्लियर करता तशें आमी उलयता कितें डेवलपमेंट प्लॅन आमकां ह्या डेवलपमेंट प्लॅनान जे गोश्टी येवपाक जाय ते येवंक ना एग्जाम्पल आतां तें म्हटलां एज्युकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर एग्रिकल्चर सेक्टर हितून हे गोश्टी नाच ती आमी कशी घेवपाची ती बेनिफीट ताका लागून आमकां ते लायन डिपार्टमेंटान मनीस जाय हो मनीस सांगता तो वेगळो ही जस्ट टू हेल्प द पीपल कोणाची कितें ट्रबल आहा कामान ती गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आहा CMची तुमी गांवांत गांवांत वचा आनी लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करा तो पाग वेगळो दॅट इज ओके आमी उलयता वेगळे आमी उलयता प्लॅन डेवलपमेंट करपाचो उदाहरणाचेर म्हटलें न्हू एग्रिकल्चरान जायती आसा एटलिस्ट आमकां सगळें ना थोडे तरी आमकां जे इजिली जाता ते आमकां तेणे एक्सप्लेन करचें सो दॅट यू कॅन कॅप्चर इन प्लॅन एग्जाम्पल हेल्थाची जायती आसता सगळे जातले न्हू पूण इजिली जे एक्टिविटी आहा दॅट वील कॅप्चर एंड पुट इन प्लेन जे आतां आमी घातले आतां आमकां अपॉइंटमेंट जालो म्हणजे आतां आमी BDC ग्रुपार सायन करप हय सेंड कर मरे जे लोकांक आतां एकठांय करपाक काय जे BDC मेंबर आहा तिंकाच ते अप्रोच एक सांगता ना एक आतां सांगलें आतां आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाक आमी ऑफिसराक आपयलो सो आतां आमी जे आतां आमच्या ज्या दिसा येतलो तो आमकां सांगतो त्या प्रमाणे आमी BDC ग्रुपार घालपाचें काय VDC म्हणटा आमच्या सरपंच तूं VDC ग्रुपार घालूच आनी लोकांकूय आपयलें म्हणून कांय ना लोकूय तर येता आनीक बरें जालें न्हू एटलिस्ट VDC इन्फॉर्म कर स्टेक होल्डर कोण ते बेनिफीट कोण आसा समज शेतकऱ्याच्या खातीर फार्मिंगाचे आसा ते जाय ताका मॅनेजर आमकां मॅनेजर दाखोवचो पडटलें हांगा दाखोवचो हय पडटलें बरोबर तुमचे जाता समज चड जर लोक जमपाचे आसा चड करचे पडले कळटा म्हणटा ते कशें करचें पडलें आनी सरपंच सेक्रेटरी हांवें ते दिसाय म्हटलेलें हें लिस्ट आतां तूं यू पुट इट इन युअर फॉर्मेट ना सेक्रेटरी ते फॉर्मेट प्लॅनान घाल न्हू ते ऑलरेडी पंचायती कडेन आसा केल्लो ना ना ह्योच घालून कितें आसा अशी हां कसलो फायनल म्हणजे हय ना तो ड्राफ्ट सी तो सॉफ्ट कॉपी आहा न्हू सी हांव कितें म्हणटा पयलीं आमी पयलीं केल्लो मॅडम नो 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 एक सॉफ्ट कॉपी आहा प्लॅनाची म्हाजे कडेन ना नाल्यार शेअर करतले आनी विचारलेलें तो एक ड्राफ्ट कॉपी जे आसा तेचे ड्राफ्ट आसा न्हू हे जे कितें आसा तितून आमी इनकॉर्पोरेट करूया ते ह्या आतां गोंय ह्या लिस्टान जाता कितें हिंगा आतां एग्जाम्पल तुवें म्हणलां ड्रेनेज फ्रॉम सो एंड सो पॉयंट तेजी लेंथ मेजरमेंट कांय ना आनी ताका नो आय एम जस्ट गिवींग अ एग्जाम्पल मागीर ताका फंड कितलो लागतलो ते खंयच्या अंडर सेक्टरा येतले कळ्ळें न्हू तेजी प्रायोरिटी कितें म्हणून ते आमी केल्लो न्हू एक प्लॅनान घालून आमी सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले केल्ली आनी तितून जी मागीर आमी थोडी डिलिटूय केल्ली आसा हांव तुका सांगना डायरेक्ट करून तो सबमीट कर म्हणून पोर्टलार त्या प्रमाणे आतां हिंगा जायती कामां आहा ताका फंड कितलो लागतलो वील बियर दॅट अंडर दीस सेक्शन हे गोश्टी कळपाक आमी आतां लिस्ट डिस्कस करता अदरवायज दीस वील नेवर बी एप्रूव्ड हा हे लिस्ट तुजें केन्नाच एप्रूव्ड जावचें ना हे डिटेल फुडले कळपाक जाय न्हू आनी ते दिसाक आमी उलयला हांव असलो न्हू मागीर हांवें दिस इज मॅडम दिस इज इनकूड पण हाव यू सेग्रिगेट इट
तूं ते कशें प्लॅनान फिट करूं जालें आनी तो प्लॅन ड्राफ्ट करून तुवें तो प्रेझेंट करूंक जाय आमी ते सुद्दां म्हटलेलें म्हाका व्हिडिओ करपा आनी कन्व्हेनराचें काम हांव व्हिडिओसीनच करपाक जाय आमी ते म्हणना पूण ते डॉक्युमेंट म्हाका सेक्रेटरी सेक्रेटरी तुजे कडेन तो कॉपी आसा न्हू ती ड्राफ्ट दिया तिंका पयलीं आमीच केल्लो पयलीं प्लॅन केलो तुका सांगलें लेन्सी कडेन अदरवायज कॉन्टॅक्ट लेन्सी तेणी आमी कितलो ट्रबल घेतले तेन्ना बसोन आमीच बसोन केल्लो तो लेन्सी हॅव टेकन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेव करप प्रॉपर ते डिस्प्ले करप आनी कितें आहा तें नोट करप सगळें तेणी केल्लें आमी सजेशन आमी तितून इनवॉल्व जाल्ले मजा किती असणार मजा आता हे केलंय तू ना हय जाला न्हू तो मागीर तो कॅरी फॉर्वर्ड जाता न्हू तितून मागीर एडिशन डिलिशन जाता न्हू इथून मध्ये आता बारीक दावे केले हांगा ते पयल्याच्या प्रमाणे इथून सगळे डायरेक्ट कळ्ळें न्ही अजय तो त्यांना 5 इयर्स प्लॅन करप आसता न्हू आतां एक्चुअली 5 इयर्स प्लॅन करप तो आमी एकूच वर्स करता हे तुमची आतां एक सरपंच एक करूं तो प्लॅन ही एक्टिविटी त्या प्लॅनान घाल आमी लॉंग टर्म करपाक जाय न्हू लॉंग टर्म विजनूच ना तेन्ना आमचे स्कूल जातले तेन्ना हेल्प जातले हे करूंक जाय न्हू अजय लेट देम पुट दिस इन फॉर्मेट न्हू करूंक ते सरपंच तूं मातसो आतां फॉर्मेटान घाल हो कोणाक तरी आणि तुकाराम हे आता जे पहिले आम्ही सांगले त्या प्रमाणे 90% जो वर्क आसा न्हू तो फक्त पे वर्क आनी म्हणजे तो आता ह्या हितून जर आमी जर बसयले जे 4 जे आमकां स्लॅब दिल्ले आसा कळ्ळें न्ही एक्झॅक्टली सेम थिंग लास्ट इयरान तशेंच जाल्लें बरोबर. मागीर कितले गोश्टी नायलाजान काडचे पडला मागीर जालें कितें सगळी गार्बेज ड्रेनेजी तेच प्लॅनार दिसता आमकां मागीर तें करपाक तुमकां एक्सपर्ट कमिटी जाय म्हणून आमी तो क्वेश्चन येयलो मागीर कितले काडला आमी ते एप्रूव करूं ना तो हितून आतां ते सांगला ते अजयान ते थोडे एक्सप्लेन केला हेल्थ सेक्टर एग्रीकल्चर जाय ते आतां ते येयना ते थोड्या मेंबरांक खबर ना ताका लागून तें आमच्या हितून कित्याक ना लायन डिपार्टमेंटाचे ते केन्ना अपॉइंटमेंटा दिता तशी जातली गजाली तितून कोण जावं सरपंच जालो एमएलए आनी झेडपी मेन जावं तांकां तेन्ना ते सांगूंक जाय बाबा हें काम तूं करून घे म्हणून एक्चुअली मॅन्युअल तुका खबर आसतलें नवीन ते तुमचे शेअर करत असताना कितें म्हणलें हे काम आपल्या आंगार घेता आपण करता म्हणटाले. ड्रेनेज इथे जाणार इजिली एमएलए घेवंक येता ना पूण हांव कितें म्हणटा पळय कित्याक लागून जाणा एमएलए समज जर आसत त्या टायमार एमएलए सांगता बाबा तूं तुजें हें तुका आमी हें रेजोल्युशन काडून तुका धाडटा समजला न्हू आतां पळय इंदिरानगराचें पळय इंदिरानगराचें ड्रेनेज आनी हें आहा पळय तेणें आख्खें फूल घेवन येता फूल 10 वर्षांनी कामूच गरज ना रेडी कितले ना रे फाटल्यान तेणे हेणे काडलेले मरे बाबू शास्त्रान काडलेले खबरच ना घेता मरे तो कामा एसटीपी कसो तिने प्रपोजल घातला आता एसटीपी त्यांनी कसो प्रपोजल घातला एक एक्झाम्पल एकूच एक्झाम्पल दिता हांव बाबुशान जेन्ना पळय ती ड्रेनेज केल्ली तेजें एक्झाम्पल घेया तुमी काम कशें आसा तें कळ्ळें न्हू घेवपा सारकें एक तुका मातसो तुका हांगासर असो हे वता न्हू तुकडो वता न्हू आनी तुमी बाकीची कामां केल्ली ती पळय तेका आपोवूच जाय अरे तेणे तुका सांगता हें म्हाका दिसता कितले सांगलेलें म्हाका तेणी 20 कोटीचें कितें तरी आख्खे फूल तेणी ड्रेनेजी आनी वयल्यान तेका स्लॅब मारलेले करून जावपूच ना ते एमएलए कडून करून गेला ना एमएलए समज आख्खे फूल एंटायर घेत न्हू तुका हें आनी घालपाची गरज ना तेच म्हणटा तुका ताका लागून एमएलए काडा एक हे एमएलए तो हे विचारता अजय हां सांग म्हाका एक सांग हांगासर आतां एसटीपी जो प्लॅन आसा पयलीं कलेक्टरी जाता कितें म्हणटा सेंट्रल स्कीम तो व्हेरीफाय म्हणजे खंय घालता तो सर्वे नंबर 50/8 तरी घातलो आमकां खबर नासलो खंय तो सर्वे आमी ताका कांय सांगूंक ना व्हेरीफाय आमी रिमान घातलो आमचे पूण एक एसटीपी तो हे आसा फाटल्या टायमार बी डिस्कस घालवता आतां कितें आसा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हितून व्हडल्यो भागां मारल्यो गेल्यो तेन्ना आमचो भांडवल जो आसा म्हणून जर दिना आपण आपल्या शेतांत दिता
कित्याक सगळ्यांनी विरोध केलो आमकां ते नाका म्हणून एक म्हणजे कितें स्कूल आसा ते तुमी हांगासर सिवेज प्लांट पळयला पाट्या वयरून म्हाका एक सांग आमी चिडवलकरांनी कितें कितें म्हणून आमच्या हितून घेवप रेस्पिरेट करप ह्या स्वासाचेर आमी जगपाचे एमएलएक सांगा एमएलएक याक सांगा तेणी दोंगर बी घेतलेले आसा चिमला कळ्ळें न्ही ते दोंगराचेर बी तो घाल म्हणून सांग 50 शाळे कडेन हय शाळे कडेन कळ्ळें न्हू तेका सांगा बरो म्हणून सांग तुजो दोंगर बी आहा बी घेतलेले थंयसर घाल म्हणून सांग दुसरी गोष्ट आनी एक क्लियर करपाक जाय लक्षात घ्या दुसरी एक गोष्ट आनी लक्षात करपाक जाय घेवपाक जाय तो मॅडमी बी करपाक म्हाका एक सांगा हांगासर गार्बेज तो प्लांट वयर बीजेपी हें जावं जो केन्ना डिसिजन जाला वयर शिरेक वयर शिट्याचे कडेन पाड्यांचे कितें जालें भारत प्लांट जावं तुमचो कार्ड आसा तुमचो आनी तें पॉसिबल थोडे वेगळे वेगळे अप्रोच जाले गव्हर्मेंट प्लॉट आहा कितें आहा करून जाता म्हणजे धोक्याची घंटा म्हणटा पळय आमच्या मराठीन ते एक सांगपाक जाय चिमूलचो संसोडो करूं नाका आमची व्हडले व्हडले ज्यो खणी दिसता तेज्या अजयाच्या हितून व्हडली खण दिसतली आरे तितकोच कचरो वयतलो म्हणटले तेतून काडपाचें आहा तो विचार येतलो प्रोपोजल येतलो म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सिग्नेचर घेतलेले आसा कितें म्हणून की तो थंय थंयसर शिरेन वयर कडेन आता वयर येता तो शिफ्ट हांगा कळ्ळें न्ही तो न्ही तो न्ही तो न्हू बांगडे न्हू आमचो 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 आसा तो वयर कळ्ळें न्ही थंय थंय व्हरपाचो आनी थंय मागीर तुमी विचार करा थंय कितके लागतले हितून जावन फक्त कितें आसा जे कितें आमकां इनपूट मेळिल्ले आसा हो आमच्या हेजो रिस्पेक्टेड आमचो जो हें आसा न्हू एमएलएचे विचार आसा एमएलएचे विचार आसा आनी आमचो हेका खरो विरोध आसतलो आनी कितें येता बी न्ही मातशें मागीर सगळो बोवाळ जावचे पयलीं आमकां पयलीं कळ्ळें हांव एसटीपी आम्ही ऑलरेडी अपोज केला ग्रामसभेक रेजोल्यूशन आसतले की तो डिझास्टर तो जावचे ना एसटीपी तेंचे प्रोसेस करपाक तेंची सेवेज प्रोसेस करपाक आमच्या शेतांनी नाका फुडले आमचं शेत आम्ही तो ते ग्रामसभेन ऑलरेडी मारलेले आहा एसटीपी नाका म्हणून ते 5-6 वर्सांनी चालू आहे खबर आसतली तेन्ना बाबूश मामसराट आमचो एमएलए आसलो तेन्ना त्यो ड्रेनेज मारतालो आनी तेका आमी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलेली आनी शेवटी तेणी ते करतना पायपलायन बी सगळी डॅमेज केल्ली आमी सगळे एकठांय रावन गांवच्या लोकांनी तेका विरोध केल्लो शेवटी जालें कितें सगळें तें ओपन केल्लें न्हू मागीर नायलाजान आमकां तें क्वेश्चन म्हणल्यार सगळ्यांक त्रास जातालो तेन्ना बाबूश मानसऱ्यान एज एमएलए आमकां तेणी आश्वासन दिल्लें की सगळीं शेतां पळय आसा डॅमेज जाल्या ती सगळीं आपूण कल्टिवेट करतलो म्हणून आनी आमकां तेणें एक्झाम्पलूय दिल्लें आपणें तालिगांवूय तशी आमी रोवन दिल्लीं आसा म्हणून आतां ते सांगता तेजेर कळटा ते सकयल शेत आहा तेजेर एसटीपी कितें करता म्हणल्यार आमी डिमांड करता की तेंची शेतां पिळीक आहा ती लागवड करची म्हणून आतां हे कोणाचो प्रपोजल एमएलएचो येयला हो तेणी सेक्रेटरीएट धाडला ओके मागीर तुमी तेजेर कितें डिसायड पंचायतीन कितें डिसिजन घेतला आमकां खबर ना खंय घालता तो ते सर्वे नंबर 50/8 ना सर्वे नंबर पूण एकूच सांग तेका चिमला नाका म्हणून मागीर आमी तेका व्हेरीफाय म्हणून करपाक घातलें की तेका तो म्हणजे व्हेरीफाय म्हणून तुम्ही जाय जाल्यार व्हीडीसीचो प्रपोजल घे आमची सगळी पयली पॅडी फील्ड अनकल्टिवेटेड आसा आमी पयलीं डिस्कस केला की सगळी लागवडी अंडर येवपाक जाय सगळी कल्टिवेट जावपाक जाय आनी ते करपाक कितें करपाक जाय ते तुमी खरें आमी व्हीडीसी आसा आमी इनवॉल्व जाता पूण आमी पयर इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें न्हू आमी पयर इन्स्पेक्शन तें माहिती ना नोटीस बी काडला की ना ते आमी रिसेप्शन टायम काडटा म्हणून आमी कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक यो म्हटलेलें आमकां कळपाक जाय कितें तरी आमकां गायडलायन दितले न्हू हाव टू प्रोसीड ऑन दीस हे इतलें इजी न्हू न्ही पूण तुमी ते आपयना सुद्दां लेटर सुद्दां एक सादें करूंक ना तुमी अजून लेटराक करा कॉपी आमकांय माग करा एमएलएची माग करा आमी विचारता एमएलए तूं इनवॉल्व जा तिका आपय म्हणून एक लेटर तरी करा ताका नाही विचारता आतां पयला आमी आतां पयर इन्स्पेक्शन केलें म्हणून आमकां कळ्ळें न्ही आमी फक्त इंजिनियरा नंतराकूच हें पळयता तेजी सिमेंट पळयता हांगासर हेज्या व्हडले आतां कॉलनी हाडल्यो हांगासर बिल्डिंग्यो त्यो कशें केला तें पळयलां न्ही सगळे शेतान सोडला
मग सगळ्यांना सांगता आम्ही त्यांचं इन्स्पेक्शन केलं कळ्ळें न्ही सगळे शिवाजी खंयचे हेजेर हांगासरले खंयचे तांचे थंयसर शहरांत जाले मागीर हे सगळे ते सरदेसायचे दल्ला बक्षी बी त्यांचे हे आसा ते सगळे. अरे तू दल्ला बक्षी आसा ते आपली हे आसा की तू सरपंचाक आमी लेटरान दिला मरे कितके आसतले कितके फावट इन्स्पेक्शन येयल्ली पळय आसा ती कुठले एवढे ना हांगासर म्हटल्यार हांगासर खांदाबालांचे ते सगळे पळून सोडला गोविंद तुमकां खबर आसतली जे आतां पळय वयर लेक आसा पळय न्हू पयर उलयलो वेटलँड म्हणून डिक्लेअर आतां तो सांगता त्या प्रमाणे आतां तो गार्बेज कितें शिफ्ट करून थंय वरती थोडी आसा पळय तो एक कोण जाल्यार इट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ रिजॉर्व तितून उदक जायतें साठटा तेजो एक बऱ्या एका वापर सुद्दां करूंक नाका बरें आतां ते वाल बी रोयता न्हू हांव सांगता कित्याक जाणा तेन्नाचो मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन गांवटे तांणी तो आपणे ते प्लॅन तो वयर हातान लेक आतां वेटलँड डिक्लेअर जाला सगळो प्लॅन केलो आयटी पार्क तो सगळे केलो आनी ते इतले व्हडले लेक पळय आहा न्हू तेणेन प्लॅनार कितें म्हणून दाखयलें दिसतो पोंड मोंडो बिश्तो आसा म्हणटा पोंड आनी तांचें प्लॅनिंग चल्लें सगळी गार्बेज पयलीं ते कितें अशें प्लॅनूच दाखयलें हांव सांगता म्हणून हें न्हू डॉक्युमेंटेड अशी वयरूच तांकां जाय ती आसली वयर व्हरोन आनी पुरयली बंद केले लेवल केले तेंचो तो प्लॅन आसलो सगळी गार्बेज मड डंप आहा तितून व्हरोन ताका लेवल करचें अशें आमकां सोर्सास म्हणजे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें लोकांनी बरो तेणी इनवॉल्व केलो आमकां सपोर्ट केलो सगळ्यांनी मेळून त्या प्रकार विरोध केलो आयज तेंची वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा बरी गजाल गोविंदान ऑलरेडी एक्सप्लेन केल्लें आसा हो वॉटर रिजर्व आहा न्हू आतां ती फोन आहा पळय न्हू मेटल क्वॉरी तोय आतां उदकाचो साठोवचो म्हणटा तें म्हणजे सगळें तेजें उदक वापर करता लागवड कशी ती तेजोय जाल्यार आमच्यान बरो डेव्हलपमेंट करूं येता पूण एमएलए तुमी म्हणटा थंय गार्बेज व्हरता आनी तेजी तकली कसली कितें चल्लां तकलेन तेजे ताका जाय आपय आमी विचारता ताका हो डेव्हलपमेंट करून त्या कारण आमी ना तुमी एक दीस सर्वे आसा न्हू करा लागला थंय वाल रोयता तो ताका शब्द दिला तुमच्या खातीर कितें करता स्वेज एप्रिलान त्यांनी त्या वॉर्डान सगळी सायन घेऊन गेलेल्या एनओसी लोकांच्यो ते लोकांक सायन मारला ऑलरेडी आफ्टर इलेक्शन त्याचे डिप्लोमा नव्हतं मी सो ते तिका खबर नसतं त्याच्यात मेंबर कोणा बसलो ते गेला त्यांना ते मेंबर नासले न्हू ते आता झालं एक्झॅक्टली ब्लँक सायनिंग ना ते जाला कित्याक सायनी तूं कित्याक घेता बरो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून बरोबर मरे थोडे येताच करता न्हू आमी व्हडलो बरो प्रोजेक्ट हाडटलो तुमी सायनी करा आतां लोकांक कसलो प्रोजेक्ट हाडटा तिना आतां फुडें खबर आसा की ना आमकांय खबर ना आतां गार्बेज ही खाण आमकां जाय म्हणून कोण सायनी दितलो हो कसलो प्रोजेक्ट त्या लोकांक मिसगायड केला आसतलें न्हू म्हाका दिसता सिरेंच्या पंचायत लोकांक तुमी अवेरनेस करूंक जाय सायनी पळय दिला ती ह्या खातीर म्हणून कितें नको एकूच सांगता मडगांव जे लागता ते खबर आहा न्हू येल्ले सगळ्या कचऱ्या उजो पेटत आसता कळ्ळें सगळो म्हणटाले गोंयान आनी खंय ते आतां हायवे व्हडले कचऱ्याचे ते वयर तुमच्या शेरीन जातले ते जाले ते जाले आमचे तळे वयतले न्ही वाचू येता गोविंद सरपंच म्हाका एक सांग तितून हांव 2-3 मिटींग केलाय एमएलए कडेन ह्या बाबतींत तेणें म्हाका कांय सांगूंक आमकां कॉल येयला आमकां ऑन ऑफिशियली कॉल येयला ऑफिशियली काय दिवंक नासतलें तेणी मात ऑन ऑफ आमकां ते तुका सांगला ही गोष्टी रुपान धरना केन्ना भायर येता मागीर अशें नांव जायना हाती भायर वचोंक जायना जाल्लें ताका मागीर सांगलें की ते सांगला पळय ते सिंपली हा पळय हांव उलयला तेजे कडेन ते बाबतींत तो म्हाका कितें सांगता की बेस्ट म्हणून म्हाका सांगला हांवें कितें सांगला फोन केलो पळय न्ही लँड एक्विजिशनाच्या मुंबईला जाणा वरतो कराम ताजे तो म्हाका सांगता आता मुंबईला मार्केट व्हॅल्यूच्या ह्याच्यापेक्षा व्हॅल्यूच्या पेक्षा मुंबईला तो 3 हय पंचायतीक 4 टायम्स मेळटा कळ्ळें न्ही ते पयशे मागता तुका आता कितें म्हाका ते पयशे नाका तुजो दोंगर आसा कोणाचो ते आमच्या गांवड्याचो घेतलो वय शिरेन आहा रे किरण अरे तेन्नाच तेजें तोंड बंद पडलें आयटी पार्काच्या वेळार कळ्ळें न्ही रोहनान तेजी जेन्ना ती पोल भायर काडली पळय काय न्हू एकटे कळ्ळें न्ही तेन्ना मागीर तो उडो पडलो तेन्ना तो आमच्या मुवमेंटाच्या हळू फाटी चल्ला उदक कळ्ळें न्ही
ठेका ओपन केलो आयडी पासवर्ड तुम्ही आपल्या जर काढता असं आपण तुझ्या काढता म्हणून आणि तो डोंगर जो असा तुम्ही म्हणतात ते सरमट मारते सर्वे वो तो काही हिंट दिला तुम्ही आंसर केला या दोन्ही बाबतीत बदल या तो प्लांट आणि येतो ओडेशी नंबर घालून माझं सगळ्या घालला ओडेशी घालून का सगळ्या घालला गुजरात घालला का आता बीडीसी मेंबर अविनाश घेऊन आमका बाकीचे हात सगळे हात कमिटी वाला सगळ्यांक घ्या ती पण ग्रुपात ऍड कर आणि तो पैसे सांगला आम्ही गार्बेज केलेलो पळय तो ते सायडन स्टार्ट कर समजे मागीर इंद्राला सांग तू हे सायडन का पावते हे सायडन बांध लास्ट करून मागीर लास्ट यांची येता यांची लास्ट केलेली आम्ही संदेश आली पहिली म्हणजे स्टार्ट करता ना हे सायडन करता हे सायडन कर ते सायडन ना हे सायडन कर तू आमका सांग तू कन्व्हेनर तू आमका सांग ग्रुपान सांग आम्ही येता आम्ही प्लॅन करून येता तर तू डिस्कस करूया ना ग्रुपान ग्रुपाचे तू हे कर दोन वीक ऍडव्हान्स सांग ना पहिले एक काम कर प्लॅन कर प्लॅन कर तुझो जो प्लॅन कर हुई स्टार्ट करता पहिले आणि तो प्लॅन घाल बंद करू अजय ग्रुपात कोणी येणार नाही बंद करूया